साजवेदी आरियल पंचायती लागसार सेंट जोसेफ हांच्या पुतळ्याची मोडतोड करपाच्या प्रकरणात मायना कुट्टेरे पुलिशेन 36 वर्सांच्या तरणाट्याक अटक केल्या। राहुल सिंग चौहान अशें ह्या दुबाविताचें नाव जावन आसा। तो मूळ उत्तर प्रदेशांतलो आसून तो रुमडामोळ हांगासरल्या एका हॉटेलांत कामाक आशिल्लो खंय। सीसीटीव्ही फुटेजीच्या आदाराचेर पुलिशेन ताका अटक केली। दुबावितान आपलो गुन्यांव मान्य केला। हे कृत्य करतना आपूण सोऱ्याच्या नशेत आशिल्लो अशें ताणें सांगिल्ल्याचें मुखार आयलां। फुडलो तपास सुरू आसा। सांजोदेवी आरियल हांगा जो मुर्ती फोडपाचो प्रकरण जाल्लें, डॅमेज करपाचें वॅन्डलायझेशन प्रकरण जाल्लें, जो स्टॅच्यू आशिल्लो पंचायतीच्या मुखार सेंट जोसेफ हाजो, आनी तो रातचो पयर रातचो फोडलो, अज्ञात लोकांनी फोडलो। ताजे नंतर मायना कुट्टेरे पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू केलें। सीसीटीव्हीचे आधार घेतलो आनी सीसीटीव्हीचेर तांकां एक मनीस दिसून आयलो। ताजी आयडेंटिटी जेन्ना पडली तेन्ना तांणी काल राती उसरा ह्या भुरग्याक अटक केली। त्या भुरग्याचें नांव आसा राहुल सिंग चौहान। हो मूळ उत्तर प्रदेश हांगचो आनी तो रुमडामळ एका हॉटेलांत काम करतालो। जेन्ना ताका धरून क्वेशनिंग केलें तेन्ना ताणें मान्य केलें की आपणे ही मुर्ती मोडिल्ली। अजून पर्यंत कित्याक मोडल्या हें अजून कळपाक मार्ग ना। काल राती उसरा ताका मायना कुट्टेरे पुलिसांनी अटक केल्ली आसा। फुडलो तपास जो आसा तो पुलीस करतात। ताका आज मायना कुट्टेरे पुलीस कोर्टा मुखार रिमांडा खातीर प्रोड्यूस करतले आनी ताचे नंतर फुडली कारवाई जातली। म्हणटकीर मडगांवचें नांव गौरव आसा।